सुमार 30,000 फॉर्म केले, म्हणजे 15 लाख सरकारान जोडल्या. आणि गरीब अशा लोकांकडल्यान हे पैसे घेऊन हे सरकार आता पुढे रिक्रुटमेंट करतले. जेन्ना कितके लोक, एक 30,000 सुमार लोक जेन्ना फॉर्म दिवन, आता तुम्ही विचार करू शकता की त्याची जर आता इंटरव्यू असत, समजा ते कितले तरी पोस्ट असले वेगवेगळे विषय, ते प्रत्येक एका 4-5 हजार तरी लोक ते इंटरव्यू घेतले. आज जेन्ना फॉर्म दितले तेन्ना परिस्थिती सारखी नाशिल्ली, तांणी सारखे मॅनेजमेंट करूना, फॉर्म घेतना सारखे मॅनेजमेंट करूना, एका हितून एका बॉक्सान पैसे घेताले. म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे नॉर्म्स असतात, KHP कसे कलेक्ट करप ते, हातून काहीच नाशिल्ले. आता जेन्ना ते इंटरव्यू घेतले तेन्ना इंटरव्यू प्रोसेस त्याला कसो स्ट्रीमलायन करतले हाजेर आमकां डावट आसा. आणि हांव गॅरंटीड सांगता, हो इंटरव्यू प्रोसेस इतके 30,000 लोकांचो इंटरव्यू प्रोसेस जर तुम्ही करतले जाल्यार ताका कितलो मॅनपॉवर जाय पडटलो, म्हणजे सारको करतलो जाल्यार. नाल्यार आमी पळयल्यार ह्याच गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान फक्त अशें इतकी गर्दी करप, झुंबड, लोकांक उबे रावपाक जागो ना, एक मिनिटाक ते भितर आपल्याला कॅबिनान कितें तरी विचारता धाडटा. म्हणजे ते इंटरव्यू हो एक्चुअली युजलेस, तो वेस्ट ऑफ टायम सगळ्यांचोच, कॅन्डिडेटाचोय आणि ते ऑफिसरांचोय. कित्याक ऑफिसरांक काय पावरूच नसता आणि ते सिरियसली घेनात आणि मागीर कोणाक तरी भलत्याकूच सिलेक्ट करता. सो आमचो हो प्रश्न आसा, हो तुम्ही सिलेक्शन प्रोसेस कितलो ट्रान्सपरंट करपाक शकता न्ही. सिलेक्शन कोणाक करता ते आमी जाणा, कित्याक तुम्ही ऑलरेडी ते 6,000 फॉर्म दाबलेले आसा आणि तातूंतल्यानूच एखादे ते सिलेक्शन जातले. पूण हे सगळे करून हे 30,000 लोकांक तुम्ही भोंवडयता कित्याक, हेवटेन तेवटेन नाचयता कित्याक. SC, ST, OBC आमी ह्या तिनूय इन्क्लुडिंग मागीर फिजिकली डिसेबल्ड ह्या सगळ्या कमिशनाक आमी लेटर्स केल्या. आज ह्या कमिशनाचो रोल कितें आसा ते कमिशनाक विचारपाक सोदता. तुमचो रोल, यू आर इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज, तुमकां गव्हर्नमेंटान अपॉइंट केल्या, बट यू आर सपोज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ SC, ST, OBC, फिजिकली डिसेबल्ड. तुम्ही खंय दितल्यात ते 50 रुपया गोंयकाराच्या युथा कडल्यान घेवचे न्ही म्हणून, पूण तरी आसतना तेंच्यानी ते पयशे घेतलेच. आणि आयज फ्रेश डेट, म्हणजे फ्रेश जो फिगर आमकां मेळ्ळा तो फॉर्मा खंय लास्ट डेट तो 29,216 ही इतली फॉर्मा, म्हणजे ऑलमोस्ट 30,000 फॉर्मा लोकांनी गव्हर्नमेंटाने विकती घेतली म्हणटा. कित्याक म्हटल्यार तेंच्यांनी प्रत्येक गोंयकारांक 50-50 रुपया घेतलेच. आणि गव्हर्नमेंटान आयज म्हटल्यार 15 लाख रुपया ह्या फॉर्मा फाटल्यान गव्हर्नमेंटाक फंड जायले. 15 लाख रुपया गव्हर्नमेंटाक फंड जायले. आता फुडें हेंच्यांनी फुडलो प्रोसेस कितें सांगला काय, कांयच लोकांक इन्फॉर्म केल्लें ना, कांयच भुरग्यांक इन्फॉर्म केल्लें ना. फक्त भुरग्यांनी सबमीट केला, तुमकां फोन येतलो, तुमकां मेल येतली म्हणून सांगला, काबार केला. आता हे 945 पोस्ट जे आयले तेतून आमी हेय मागिल्ले की थोडे रिजर्वेशन दिवचे. ST, SC, OBC जाल्यार PWD म्हणटा तशें तांकां रिजर्वेशन मागले. ते रिजर्वेशन करूं ना. उलटे ते बाबडे जे कोणाक खरेंच डिसेबिलिटी आसा बाबड्यांक, नाजाल्यार पयसले पयसले गांवांतल्यान लोक आयले, भुरगे आयले, सामके जे रिमोट जाग्यावयल्यान लोक येवन अक्षरशः थंय लायनीक रावन वतात, कडकडीत वतात, लायनीक रावन लोकांनी फॉर्मां घेतली. परत सबमिशन करपाकूय फॉर्म लायनी आशिल्ल्यो. सबमिशन करपाकूय काय प्रोसेस सारको नाशिल्लो. सबमिशन करपाक लायन्यो आनी फॉर्मां घेवपाक लायन्यो. ही थंय लोकांची असली वायट सिच्युएशन थंय आशिल्लें जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना. आता जेन्ना एक परत हायलायट करता की ज्या आमी ज्या खरेंच मेमोरंडम दिवपाक गेले, तेंच्याच स्वताच्या स्टाफान आमकां सांगलें की फॉर्म नंबर 1 ते फॉर्म नंबर 6000 ही फॉर्मां मिसींग आसा म्हणून. मिसींग म्हटल्यार कितें, ऑलरेडी फॉर्मां गेली म्हटल्यार ती थंय लोकांक वाटूच ना. ती फॉर्मां ऑलरेडी ते म्हणटा भशेन कोणाक गेली, मिनिस्टरांक गेली काय खंयच्या तेंच्या रुलींग आमदारांक गेली काय कोणाक गेली खबर ना. पूण ती ऑलरेडी थंय फॉर्म नंबर 1 टू फॉर्म नंबर 6000 फॉर्म गो मिसींग. आणि जेन्ना हो क्वेश्चन आमी ऑफिशर्सांक विचारलो तेंचे कडेन कांयच जावंक नाशिल्ली.